मोटर व्हेकल नेम दुरुस्ती विधेयक ह्याच सप्तकांत राज्यसभेत येता। ते पास जाल्यार 3 महिने भितर नवे नेम गोंयांत लागू जातले म्हूण येरादारी मंत्री ढवळीकार उलयला। नवे नेमा प्रमाण येरादारी नेम मोडटल्यांक आसा ताचे परस खर आनी प्रत्येक ऑफेन्साक 10 पट मायज तालांव। ढवळीकार 8व्या राज्य रस्तो सुरक्षा सप्तकाचे कार्यावळीक उलयतालो। हेल्मेट जो मनीस घालना ताका कमीत कमी फायन 1000 रुपया आसा। नो पार्किंग 1000 रुपया आसा। मागीर नो एंट्री 1000। ड्रंकन ड्रायव्हर्स फर्स्ट टाइम 5000। मागीर 6 महिन्याला आणि मागीर 10000। ज्या भुरग्याक लायसन ना आणि ताणे फटाण एक्सिडेंट केलो जाल्यार ताका 3 वर्सां भितर इतलेंच न्हय ताच्या आवय बापायकूय सजा आसा। म्हणजे ह्यो सगळ्यो गोष्टी आतां इम्प्लिमेंट जातल्यो ह्या फुडल्या 3 महिने भितर। एमेंड केल्लो एक्ट पास जाले बरोबर ताचे रुल्स जातले आणि रुल्स नंतर हो संबंध भारतांत जो एक्ट एमेंड जाला तो इम्प्लिमेंट जातलो। जानेर म्हयन्यान एक्सिडेंट आनी एक्सिडेंटान लोक मरपाचें प्रमाण खंय कमी जाला, मात सरकार इतल्याचेर सातिस्वेत ना। ट्रान्सपोर्ट खातें हे गजालीचेर काम करता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला। जे परमनंटली डिसेबल जाले आनी जे मेले त्या 6000 फॅमिलीन म्हणजे जवळ 25000 लोकांक आनी तांचे भोवतीचे फ्रेंड आनी हाची ट्रॉमा जो आहा ताजो विशय केलो जाल्यार म्हाका दिसता लाखभर लोकांक हाजो इम्पॅक्ट जाल्लो आहा कसो ना कसो। दॅट ट्रॉमा आनी दॅट लॉस आय थिंक इज इरिप्लेसेबल। हांव सुद्दां इतलो की पनिशमेंट वील बी टू बोथ। चलोवणारो आपणा घरान वतलो मायनर आसल्यामुळे, बापूय भितर पडटलो गाडी जायना वर आसल्यार। त्यामुळे नवीन कायदे येतात आतांच संवय करा। एक सांगपाक मातशें बरें दिसता चड न्हय की एक्सिडेंट जानेवारी म्हयन्यान 4% कमी जाले, डेथ्स 20% कमी जाले म्हयनो टू म्हयनो कंपेरिजन। म्हणजे दोनूय गजाली एटलिस्ट द डावनवर्ड ट्रेंड हॅज स्टार्टेड बट दॅट इज नॉट एडेक्वेट। इन 2018 वी इंटेंड टू ब्रिंग इट डावन बिलो 200। येणाऱ्या दिसा भितर बार्रांच्यान जर भायर सरशात एका विशिश्ट टायमा नंतर I think it should be also responsibility. This is not going to be government circular, but we are going to monitor it. Responsibility of the bar owner also to ensure that a person who goes out after a particular time or one who has taken more than one pay goes out, he should check up that he doesn't drive. भायर सगळीकडे सवय आहा एकटो मनीस पियाना त्या दिसा। One is having a institute for vehicle testing and certification in which high stringent standards will be set for ensuring that the transport vehicles or any vehicles which require fitness to be on the roads are evaluated in the right spirit and manner and they adhere to all the safety standards. The process is underway. Similarly, we are also working on a concept to have an institute of automated driving license institute. We have seen that our passing percentage of people who come for driving license test is very high. So we do not know what kind of responsible citizens they are going to be when they come out on the road. So it is anticipated that with this driving institute of driving license institute being set up in the state, we will make sure that only the deserving candidates who are well trained in the concept of safe driving practices only are issued licenses and no amount of other interference is going to help. So we are working towards this particular goal. प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी सुभाष कुटवळकर। लोकांक विश्वासांत घेतल्या हायवे रुंदीकरण फुडें व्हरचें ना म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान खंय कुंकळे पांझरकरींच्या लोकांक उतर दिलां। हायवे खातीर थारिल्लो मार्ग बदलचो पडल्यार तेंय करतले म्हूण खंय मुख्यमंत्री उलयला। मुख्यमंत्री उतर पायटलो म्हूण थंयचो आदलो आमदार मंत्री जोकी उलयलो। सोमारा जोकी आनी पांझरकणीचे लोक परवरे मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे। टीसीबी मंत्री विजय सरदेसाई आशिल्लो। अजून काय फायनल जावंक ना सर। एक road alignment is not finalized, so we will take them into consideration before finalizing. केन्ना पर्यंत बसतले भाई तुम्ही? जोपर्यंत तांचेकडे बसून फायनल जायना तोपर्यंत we will not notify. We came to see, find out which way the national highway is going. Now I'm very happy and very thankful to hear my grievance of the people of Konkolin constituency.
I thanking you, Chief Minister. He had given peacefully suggestion, and we are happy. तांचे डावट क्लियर करपा खातीर आमी मुख्यमंत्र्या कडेन आनीक नॅशनल हायवे ऑथॉरिटीक बरोबर घेवन एक पॉसिबल रिअलायनमेंट सजेस्ट केला ज्यातून कोणाचीच घरां वचची ना, फ्युचर प्लॅनिंगाकूय बरें उरतलें. आनी एक कन्सेप्ट जो आहा की बायपास म्हणटा तो सिटींतल्यान वचूंक जायना, इट इज टू बायपास द रेजिडेन्शियल एरियाज. हो कन्सेप्ट राखून एक ऑल्टरनेटीव रूट आमी सजेस्ट केला. मुरगांवां सर्व्हिस रोड नाशिल्ल्या हायवेचो एक इश्यू सोंपोच ना. चिखले वालीस जंक्शनार घाल्ले रोड डिवायडर काडून हायवे क्रॉस करूंक दिवचो म्हूण लोक मागता. आयतारा ग्रामसभेंत लोकांनी बोवाळ घालो. डिवायडर घाल्ल्यान लोकांक क्रॉस करूंक 3 किलोमीटर फेरो मारचो पडटा. एक तर डिवायडर काडात, ना जाल्यार सर्व्हिस रोड करात म्हूण लोक मागता. ना जाल्यार खंय तो रस्तो आडायतले. We, the residents of Dabolim, are facing a lot of problem to go to Margao, or even when I come back from Vasco, we always have to take 2 kilometers extra just to reach our home, 2 to 3 kilometers extra, which becomes quite a lot of tedious journey and waste of time. First of all, the petrol and diesel prices are so high that we have to bear to this extra cost. So we have requested a panchayat to grant us with a service road which was promised to us by the CM then during the meeting when they had closed the media. आमकां थंय तो रोड आसा तो वालीस जंक्शन ओपन करपाक जाय. आमकां कशे भशेन जाय तो कित्याक आतां एम्ब्युलन्स तर रेल्वे स्टेशना कडेन येत जाल्यार अर्दे वराच्या वयर लागता. त्या मनशाचो तो मनशाचो जीव वचपाचो आनी कोण बरी ना जाली 108 आपयले पावना. MES कॉलेजी कडेन इतको टर्न लॉंग आसा कित्याक थंय पावना तो बी मनीस काबार जावपाचें. थंय डिवायडर सगळें ओपन केला, एक्सिडेंट जाता थंय. मागीर म्हणटले आरे रे मेलो तो. कसो मेलो? तुम्ही पयलीं तो रोड ओपन करा, सिग्नलां घाला थंय आनी आमकां बरें दिसतलें सगळ्या लोकांक बाबा एक व्हडलेंशें काम जालें म्हणून. स्कूल बस भितर येवपाक रेडी ना कित्याक ते म्हणटा आमकां लांब पडटाय. आमकां भुरग्यांक घेवन हांगा येवपा पडटा रोड क्रॉस करून मॉर्निंग. इट्स व्हेरी रिस्की. आतां तुमकां तो रिस्क दिसता एक 2 जाणांचो एक्सिडेंट जातो आनी आमच्या भुरग्यांचे आनी आमची फॅमिलीचे ते रोड क्रॉस करून हांगा येवपाचो तो रिस्क काय नाही. 3 ते 4 हजाराचे वयर घरां आसा आनी हे सगळे आमी मेंबर्स विलेजर्स सगळे रस्त्यार बसतले आनी एक दीस रस्तो ब्लॉक करतले. उपसरपंच म्हणटा पंचायतीन थंय सर्व्हिस रोड बांदचो म्हूण थाराव घेतला. थाराव सरकाराक वचपाचो आसा. आता ग्रामसभेन आमी रेजोल्यूशन घेतला दॅट विल बी फॉरवर्डिंग दिस रेजोल्यूशन ऑफ सर्व्हिस रोड टू द गव्हर्मेंट कन्सर्न अथॉरिटीज और ओपन द मीडियम फॉर टेम्पररी सोल्यूशन सिन्स देर इज अ स्कूल देर इज अ रेल्वे स्टेशन फॉर दाबोलीम and almost 5,000 to 6,000 people are suffering for that. पुराय वेर्णा मुरगांव हायवेक सर्व्हिस रोड नाशिल्ल्यान प्रत्येक क्रॉसिंगाचेर रोड डिवायडराच्या नांवान लोक इश्यू करतात. क्रॉसिंगाक हायवे डिवायडर मदींच ओपन केल्यार जंक्शनाचेर दिसपट्टे एक्सिडंट आनी ओपन केलो ना जाल्यार लांबच्या लांब फेरो. हायवे ऑथॉरिटीन अजून तरी ह्या इश्यूनी लक्ष घाल्लें दिसना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. घेवे कमर्शियल ब्रेक.